नावेली पंचायतीची ग्रामसभा जाली आणि ग्रामसभेन आमी जे हायकोर्टाची जी ऑर्डर येयल्ली आसा बेकायदेशीर बांदकामांचेर आणि कॉमर्शियल जी बाकीची एक्टिविटीज आसा तेजे ग्रामसभेन जागृती केल्ली आमी आणि आमच्या ग्रामस्थांक त्याच्या बद्दलची सविस्तर माहिती दिली आणि शक्यतो आता ह्या फुडें तरी रोड सायडीक कसले आस्थापन उबें करता आसतना विचार करून उबें करचो ह्या बद्दल आमी जागृती केल्ली आसा। तशेंच बाकी जी इतर जी कामां जी आसा ती बाकी आमी मनरेगा म्हण किंवा बाकी इतर जी डेव्हलपमेंटाची कामां आसा त्या डेव्हलपमेंटाच्या कामां बद्दलूय आमी लोकां मदीं जागृती केल्ली आसा। तशेंच नावेलीन आमच्या वेदांताचें जे एक्सपान्शन चालू आसा ते एक्सपान्शनाचे बेनिफीट जे फायदे जे आसा ते नावेले गांवा खातीर मेळचे, तो ट्रान्सपोर्ट आसत मागीर ते टुरिस्ट टॅक्सी आसत किंवा जॉबाच्या संदर्भात आसत। ते जॉब जे आसा पळय न्हू ते गव्हर्मेंटाची जी क्रायटेरिया आसा 80% जॉब जे आसा ते गांवांत दिवंकूच जाय तेजेर आमी आयज भर दिल्ले आसा आणि त्या प्रमाणान आमी वेदांता कडेन आणि सरकारा कडेन निवेदन दिवन ताचो पाठपुरावा करपाचो अशें ग्रामसभेन ठरलेलें आसा। म्हजें नांव शिवनाथ काशीनाथ गांवस, हांव ह्या नावेलचो रहिवासी। आमचो ग्रामसभेत आयज विशय मांडपाक विशय म्हणजे एम्प्लॉयमेंट, प्रत्येक एक्टिविटी CSR एक्टिविटी मागीर टॅक्सी बिजनेस, ट्रान्सपोर्ट बिजनेस हे रिलेटेड विशय आमी उलोवपाक लागून येयल्ले। गेल्या 94 ही आमच्या गांवची जमीन एक्विशन जाली। जर एक्विशन ह्या बेजीकचेर जाल्ली की गांवच्या लोकांक की पंचक्रोशी ह्या सरावंडींग एरियेक जॉब दितले ह्या संदर्भात आमच्यो जमनी गांवच्यो एक्विशन जाल्यो। IDC मार्फत एक्विशन जाल्या कारणान आमच्या पंचायतीक आयज ताकद उरोंक ना। जे कितें उलयतलो विशय मांडटलो जाल्यार ते कंपनीवाले म्हणटात सगळे IDC वाल्यां कडेन चलात तुमी, IDCन आमकां जमीन दिल्या, पूण मूळ जमीन सरकारान एक्विशन करताना आमच्या गांवची जमीन एक्विशन केली। विशय दवरता आसतना एज अ डॉक्युमेंट गांवच्या लोकांक आमी रोजगार दितले म्हणटात। 80% गांवचे स्थानिक सरावंडींग पंचक्रोशीचे लोक घेवपाक जाय असो कायदो आसतना सुद्दां ते गांवच्या लोकांक हॅरेसमेंट करून बिजनेस एम्प्लॉयमेंटा पासून वंचीत थेयता। तांकां जे आवटसायडरांक हाडटात, कर्नाटकाच्यान, बिहारच्यान अशे वेगवेगळ्या राज्यांच्यान हाडटात। हाडले म्हणून कांय हरकत ना, पूण गांवच्या लोकांक कन्सिडर करपाक जाय ते करिनात। कंपनी खंयची? कंपनी सेजा गोवा वेदांता, सेजा गोवा। आनी आयज IDC मार्फत जमीन एक्विशन जेन्ना 15 लाख जाल्या जाल्यार थंयसर वेगवेगळे रोजगार येवपाक जाय आसले, वेगवेगळ्यो कंपनी येवपाक जाय आसल्यो, जणे करून प्रत्येकाक अनुभव मेळटा आसलो वेगवेगळ्यो कंपनी आसल्या कारणान। पूण हांगा आयज अशें जाल्लें आहा टोटली जमीन सेजा गोवान एकट्यान स्वताहून घशान आपल्या घातलेली आहा। 80% जमीन जवळ जवळ सेजा गोवान आपल्या घशान घातलेली आहा। तेन्ना ती जमीन एक्च्युली एक्विशन जाल्या त्या प्रमाणे 10 कंपनी वेगवेगळ्यो जर येयल्ल्यो पॉल्युशना शिवाय जर येयल्ल्यो जाल्यार आयज बऱ्या पद्दतीन आनी उदरगत जाता आसली गांवांत, वेगवेगळे रोजगार तयार जाता आसले। पूण एकूच कंपनी येयल्या कारणान लोकांक कांय उलोवपाक मेळना आणि बिजनेसाक जेन्ना आमचे लोक वयतात तांकां तुमच्या कडेन स्कील ना म्हणटात। हांव म्हणटा जे पद्दतीन तुमच्या कडेन स्कील आहा, जे आतां इंजिनियर म्हणा, मॅनेजर म्हणा किंवा अकाउंट्स म्हणा, लेबर म्हणा, अशा पद्दतीन तरी आमच्या कडेन गांवांत लोक आसात जॉबाक लागा सारके, त्या लोकांक कन्सिडर करपाक जाय। आणि तशें जर केलें जाल्यार ही आमकां कंपनी जाय। एक्च्युली कोल कंपनी ही 10 किलोमिटर पयस आसपाक जाय, पूण आयज नियर बाय 1/2 किलोमिटराच्या भितर कोल कंपनी आहा। ही कंपनी 1/2 किलोमिटरा भितून आसून इतकें पॉल्युशन जावन लोकांक इफेक्ट जाता हेचो, तरी सुद्दां आमी सोंसता हें कित्याक आमचे गांवचे लोक कोण तरी पोट भरतले तेचेर म्हणून। आणि गांवच्या लोकांक ते आयज पळोवपाक तयार ना। आणि भाशणां व्हडलीं CSR आमी हें करता, CSR तें करता, आमी इको बिजनेस दिता, पूण प्रत्यक्षाक तशें पळोवंक वयशी जाल्यार कांय ना। ताका लागून आयज आमकां झगडपाक वयचें पडटा तेंच्या कडेन, फक्त ते बॅनर लायतात। ग्रामसभेन कितें थारलें तर? ग्रामसभेन हेच विशय आमी चड सद्या उचलून धरल्यात की आमच्या गांवच्या लोकांक जो आमचो स्थानीक आसतलो तो आमचो नावेलीचो आसूं किंवा पंचक्रोशी आसूं, ते सुर्ला आसूं, आमोण्या आसूं, कुण्ण्या आसूं, वेळग्या आसूं, त्या पंचक्रोशीन जे भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट जाय हें आमकां मेळपाक जाय। कितें थाराव जालो तेजेर? हय, त्या प्रमाणे आमचो थाराव आमी मांडलेलो आहा। आतां पंचायत फुडें कितें? पंचायत आनी तेंच्यांनी स्ट्रक्चरां जी आहा आयज प्रत्येक कडेन स्ट्रक्चरां जी आहा ती लिगली जावची हो एक आमी डिमांड मांडला। कित्याक सगळ्यांकूच शक्य ना भायर वचून जमीन घेवपाक, पण आपल्या गांवांत स्वता मालकीची जमीन आहा, ते जमीन घरां आमची आसा, ते आमकां घरांक कांय धोका जावचो न्हू असो एक विशय आमी घेतला। माझे नाव शुभम चंद्रशेखर गांवस, हांव नावेली पंचायतीचो रेजिडेंट।
म्हाका इतकें सांगूंक जाय की आमची 15,60,000 जमीन आसलेली ती पंचायत कंपनीक IDC थ्रू हे जाल्ली आनी आमची भितर जमीन आसलेली गांवची ती सुद्दां केल्ली आनी कंपनीक तेंच्यांनी एक थळो घातलेलो की गांवच्या भुरग्यांक कामाक घेवचें म्हणून ते लास्ट 2014 घेतले तेज्या उपरांतल्यान आतां 2025 जाले एकट्या भुरग्याक कामाक घेवंक ना आनी आमचे सगळे भुरगे आहा ते सगळे भायल्या कॉन्ट्रॅक्टरांच्या कामाक वयता आनी गव्हर्मेंटाची पॉलिसी आहा 80% आमच्या गोंयांचे भुरगे वचोन लागोंक जाय म्हणून ते आमचे 80% सोडून घाल आमचे एकटो सुद्दां कंपनीन गांवचो असो लागोंक ना कामाक 2014 सांगता ते आजून कोण लागोंक ना हांव फक्त गव्हर्मेंटा कडेन आनी आमच्या पंचायती कडेन परत रिक्वेस्ट करीत आहा की भुरग्यांक आमचे घेवचे म्हणून गांवांचे ते बेगिना घेवचे कित्याक वर्सां खूब जाली आनी सगळे आजून आहा ते सगळे कॉन्ट्रॅक्ट बेजाचेरूच आहा ते आजून फक्त 15,000 10,000चेरूच कामाक आहा ते आतां काय पावना आतां सोने सुद्दां पावले लाखाचेर तरी आमी जोडटा फक्त 10,000 फुडें कशें कितें जातलें कोणाचें कांय खबर ना ते मातशें बऱ्या पैकी सगळ्यांनी नावेलीन हे करचो आनी विकास करचो गव्हर्मेंटान हेल्प करची आनी कंपनीक मातशें हे करून आमचे सगळ्या गांवाच्या भुरग्यांक कामाक घेवचें म्हणून एक हे करचें विनंती करपाची तुमकां इतकें हांव मागता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.